काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां दायज वर्ल्ड वीक्षण करच्या सर्व वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. परत एका हप्त्याच्या सुरुल्या दिसा आमी हांगासर आसाव. आदल्या हप्त्यांत जायती कार्यक्रमांक साक जाल्ले आसाव. जायत्या कार्यक्रमाक आमी एटेंड जाल्ले आसाव, हजर जाल्ले आसाव. पूण ह्या हप्त्यांत असलींच कार्यक्रमां, मनोरंजनाची कार्यक्रमां आमच्या कोडेलांत भवारी चलते आसात. आनी ह्या हप्त्याच्या अखेरेक म्हणजे आयतारा, पोरवा आयतारा 23 तारीखेर सांजेर जुस्त 5:30 वरांक फादर मुल्लार कन्वेंशन सेंटर मंगळूर हांगासर विशेष एक संगीत कार्य सादर जावचार आसा. आनी मोगा चिलारा फामाद आमचो मोगाचो विन्सेंट फर्नांडीस कासिया हे कार्य सादर करता. आनी हे कार्य एका बऱ्या उद्देशा खातीर हांगासर तांणी मांडून हाडिल्लें आसा. आमकां सर्वांक कळीत आसा ह्या दिसांनी डायलिसीस चिकित्से खातीर जायतो लोक आस्पत्र्यांक पावता आनी जायतो लोक आर्थीक रितीन ही चिकित्सा आपणावच्या खातीर कश्ट जाता. असले चिकित्सा आपणावच्या खातीर तांकां दुबळ्या पिडेस्तां खातीर कुमक जावन आदार जावन हे संगीत कार्यक्रम आसा केल्ले आसा. आनी ह्या संगीत कार्यक्रमा विशीं आनी संगीत कार्यक्रम कित्या खातीर मांडून हाडला आनी हाचो फाटलो उद्देश कितें आनी हे कशें थंयसर तें सार्थक जातलें म्हणल्या विशीं आमी ह्या कार्यक्रमा वेळार आज विशेष संवाद चलयतले. आमचे संगी ह्या संवाद कार्यक्रमाक फादर मुल्लार चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स हाचे डिरेक्टर मानदीक बाप रिचर्ड कुएलो हांगासर हजर आसात. तशेंच मोगा चिलारा फामाद विन्सेंट फर्नांडीस कासिया आमचे मदें आसात. तशेंच ह्या सगळ्या कार्याक टीम डोनेटिंग लव म्हणलें एक संघटन सांगात दिते आसा आनी हाचे मुखेली कारभारी मानेस्त लिस्टन डिसोजा बाजेल हांगासर हजर आसात. ह्या तगाय मानेस्तांक ह्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत मागता. थँक्यू. आमकां सर्वांक कळीत आसा आमी आयकलां ह्या आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजार आमी पळयलां जावन पुरो डायलिसीस करच्या पिडेस्तां विशीं म्हळ्यार किडनी पेशंट्सा विशीं. आनी आयच्या काळार ही एक चिकित्सा चड आनी चड लोक आपणायते आसा. कारण म्हळ्यार तांच्या किडनीक जावच्या समस्या वरवीं तांकां किडनीचेर जावच्या तोंदऱ्या वरवीं तक्रारा वरवीं आनी आमकां सर्वांक ह्या विशीं माहिती आसा. पूण परत एक फावटी आमच्या वीक्षकां खातीर ही डायलिसीस प्रक्रिया कोणाक आनी हाची चिकित्सा रीत कशी आसता म्हणून आमी ते समजून घेवचे. फादर, तुमी फादर मुल्लार हॉस्पिटलाचे चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनचे डिरेक्टर आनी ह्या विशीं सविस्तार माहिती आनी बरी माहिती तुमी दिवंक शकतात म्हणून हांव चिंता. ह्या विशीं कितें म्हणटा त्या चिकित्सा विशीं? बरें. सडाव जावन डायलिसीस किडनी पिडेस्तांक भोव गरजेची. नेफ्रॉलॉजी आनी युरोलॉजी 2 डिपार्टमेंट्स हाका सांगाता काम करतात. CKD म्हणटात, क्रॉनीक किडनी डिजीज. थोड्यांचे क्रिएटिन चडलें जाल्यार मागीर किडनी फंक्शन समान जायनातल्या वेळार तसल्याक धाकटेर किडनी डायलिसिसाक रेकमेंड करतात. त्या दाळा तांकां किडनी डायलिसीस करचें पडटा. आनी थोड्यांक हें हप्त्यांत 3, थोड्यांक हप्त्यांत 2 आनी थोड्यांक हप्त्याक 1 अशें डायलिसीस करचें पडटा. आनी अशें केल्ल्यान तांकां परत तांचें किडनी फंक्शन इल्लें इम्प्रूव जाता आनी फुडें तांकां आनीकी जियोंक अवकाश लाभता. पळय, तुमी म्हणचे ही डायलिसीस चिकित्सा केल्ल्या वरवीं तांकां तांच्या भलायकेंत थोड्या मट्टाक पूण ते सुदारप हाडूंक तांकां साध्य जाता आनी तांचे आवक थोड्या मट्टाक पूण इल्लें लांब आवक लांब अशें करूंक आमकां साध्य थंय जाता म्हणून जाता. मानेस्त विन्सेंट, तुमचे लागीं विचारचें तर तुमी संगितांत व्यस्त आसचे मनीस, दुबयांत जावं दी गांवांत जावं दी, तुमी संगीतीच तुमचें जिवन म्हणून लेखिल्ले मनीस. आतां मोगा चिलारा ह्या पंगडाक आनी ह्या डायलिसीस पिडेस्तांक कसलो संबंध म्हणून सांगया की? एक फर्स्ट ऑफ ऑल सरप्रायज चिंतून आमी जाता म्हणून करूंक आसा म्हणून हांव एका दुसऱ्या एका कामा खातीर फादर अजिताक मेळूंक आयिल्लो. सडनली डिस्कस जातना अशें कॅन्सरा फॉर फंड आसा मात्र डायलिसिसाक फंड ना म्हणून आलो. वचून थंय पळय विन्सेंट थंय कसले पेशंट्स आसात म्हणून. तशें आमी हांव एक पळोवंक गेलो. ते एक ल्हानशें म्हाका अशें भोगलें की रियली दे आर रियली सफरींग. हें क्युरेबल न्ही, ओन्ली सस्टेनिंग द लायफ तशें म्हाका भोगलें. तशें हांवें म्हणलें फादर बाग
आमी एक ल्हानशें एक शॉर्ट मुवी करया आनी लोकां कडेन इन्स्टेड ऑफ आस्किंग मनी डायरेक्ट वो मुवी लोकांक दाखया आनी तांकां कळ्ळें भोगतात आफ्टर वॉचिंग दॅट मुवी तांच्या खुशयेंतल्यान तांणी दिवन दी म्हणून तशें आमी प्लॅन करून फादराजी म्हणून लेट्स वी डू इट तशें फादराबाची वळख जाली आमी एक मुवी करून प्लॅन केलें आनी ती शॉर्ट मुवी इतली बरी आयली की सगळें ताका पॉझिटीव आमकां रेस्पॉन्ड दिलें फादराबानी एक्ट केला हातून अशें रेस्पॉन्ड दिलें की आमकां आनी केलें कॉन्फिडन्स म्हणलें की आमकां करियत म्हणून तक्षण हांवें डिसायड केलें लेट्स वी स्टार्ट आमी एक प्रोग्राम स्टार्ट करया म्हणून एक ग्रूप करया म्हणटना फस्ट थॉट चिंतलें म्हाका आतां एक टीम करची एकल्या करूंक जायना फंक्शन तशें टीम करचें म्हणटना डॉन बॉस्को हांव जज जावन गेल्लो लास्ट टायम तर लिस्ट हांव पळयतालो सगळें हॉल धांवतालो थंय हांगा पुरा हांवें म्हळें म्हाका व्हडलो मनीस म्हाका जायचे अशें लिस्टान हांव फस्ट फोन केला लिस्टान हांवें एक प्लॅन केला पाद्राबान सपोर्ट करनात आमी एक काम करया एक सॅक्रिफायस करया एक 2-3 म्हयने सॅक्रिफायस करया हाज्या खातीर बिझी मनीस तो म्हणून जायत मनशान सर करया म्हणलो तशें आनी एक ती मेबल आनी कोण ती सरिता ताजे हजबंड तांकां बरो मेळून आमी एक टीम बिल्ड केलें आनी सत्य सांगचें सगळें टीम पाद्राबांनी पळयलां विदावट एनी एक्सपेक्टेशन ऑन द मार्क म्हणटा काम करतात सगळें म्हणून आमी स्टार्ट केलां लेट्स सी आमचें आमी काल कमिटमेंट केल्लें फुलफील जाता की ना पळया परवा 23 एक शॉर्ट फिल्म करूंक म्हणून फादर मुल्लाराक गेल्लोय फाटी येतना दुसऱ्याच एका काल म्हणटा एका कॉन्सेप्ट फादर मुल्ला शॉर्ट मुवी करूंक गेल्लो न्ही हांव दुसऱ्या एका कामाक गेलो तुज्या कामान गेल्लो थंय हे अशें बगलें की आमी एक प्लॅन करया आलोचना येयली म्हणजे इन्स्टेड ऑफ डायरेक्ट आस्किंग मनी विथ एनी वन आजकाल आमी खाली दाखयचें न्ही खाले रिजन तातूंत कितले लोक सफर जातात थोडे म्हणटा 1000 रुपये खाले म्हणटा आमी बट 1000 रुपये रडटात तूं म्हयन्याक हप्त्यान 3 दीस असले कितले पयशे खर्च जाता म्हयन्याक 20-30,000 खाली डायलिसिसाक न्ही येजे वसाजे डायलेट पेशंटाक पुरो खावंक जायना वट्रासी येवंक जायना काम करूंक जायना ताजे विशय पडले दुसऱ्यांत मनीस जीव आसून डेड जाल्ल्या भशेन सो ताका आमी ते लोकांक एक्सप्लेन करून फाद दिना सगळ्यांक शॉर्ट मुवी कितें जालें इफेक्ट जाता 3 मिनटाची मुवी केल्ली विदावट डायलॉग ते मुवी रेस्पॉन्ड आमकां बरें मेळ्ळें त्या मुवीत हांव तुका असलो एक कॉन्सेप्ट तुज्या मतींत उदेलो बरें आतां लिस्टनाक आमी नाटक सभेंत एक कारभारी जावन पळयलां आनी त्या भायर कोडयाल शहरांत जायत्या संघटनांनी ताणें वावर केला आनी सामाजीक वाव तसो मोठो आसा आतां फाटल्या दिसांनी टीम डॉनेटींग लव म्हळ्यार ह्या पंगडाचो एक मुखेली जावन ताचें नांव आयकूंक मेळटा आतां म्हाकाय एक आतुराय आसा हें टीम डॉनेटींग लव म्हळ्यार कितें म्हूण समजून घेवंक हांवें लिस्टा लागीं तुजे लागीं विचारचें आमच्या विक्षकांकी तीच आतुराय आसा टीम डॉनेटींग लव म्हळ्यार कितें आनी हाच्या फाटल्यान कोण व्यक्ती आसात टीम डॉनेटींग लव सांगचे जाल्यार ह्या टिमाक पयलें नांव नासलें खंयच्या दिसा विन्संट सरान म्हाका एक दीस फोन करून तुवें ह्या मिटिंगा येजेत म्हूण ताच्या घरा म्हाका आपयलें त्या दिसा हांव पावूं ना त्या टायमार मागीर लेट जावन पावल्या उपरांत ताणें ती केल्ली ती व्हिडियो काल ते कितल्या मिनिटाची ती ताणें म्हाका दाखयली ते दाखयल्या उपरांत म्हाकाय भोगलें की आमी कित्याक करूं नसो इमिडिएटली हांवें रिस्पॉन्ड केलें सर आमी करया हांवें मुसलो म्हज्या कडेन कितें जन्मय आसा ती आमी ताका दिली आमी अशें केल्यार जाता म्हणून सो ताका ती पसंद जाली ताणें वचून ते मिटिंगार दवरलें ताजे उपरांत आमी चिंतलें आमी एक 7-8 जाण मात आहल्या देखून आमी सकट पडोवन करचें जाल्यार करया म्हणून सो हांव आतां मंगळुरांत मुस्तुसंग संस्थान आहल्यार म्हजो प्रोफेशन दुसरें जाल्यार म्हजे आसचे सडाव जावन आसचे कलाकार तुमकां कोता आसा कलाकार केदोळाय दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथींग तांणी तांच्या कले खातीर या सो म्हाकाय भोगलें की हांवें विन्संट सरा सांगलें आमी ट्रूप स्टार्ट करया हांवें फोनाक म्हणून सुरू केलें आमच्या कलाकाराक मंगळूरचे नवार्दीक कलाकार हातून आसात जर्नलिस्ट आसा तांकां पुरो हांवें फोन केले एक कॉज आसा आमी उट्ट मेळून करया येस म्हणून सांगूंक लागलें आनी फस्ट मिटींग त्या दिसा आमी आपयलें विदीन अ वीक आनी त्या दीस आयिल्लो तो जन विदावट एनी एक्सपेक्टेशन ते कॉज पळोवन आमी करया आमी सपोर्ट करता ते म्हाका बारीक खुशी जाली आनी हे डॉनेटींग लव कशें म्हणून सांगलें फादर अजितांनी कोणें एक नांव दिल्लें आसा एका कॉजाक डॉनेटींग लव आमी एक वर्ड सरविलो आमी सक्कड हे टीम हे मुखार सावन व्हरया आणखी असली कार्यक्रमां करया टीम डॉनेटींग लव म्हणून करया म्हणून हांवें त्या दिसा अनावन्स केलें सो ह्या टिमा हें नांव क्रिएट केलें फादर अजित डॉनेटींग लव ते क्रेडीट फादराक आनी टीम डॉनेटींग लव आमी विदावट एनी एक्सपेक्टेशन आमी एका कॉजा खातीर आमी वावरून आसा वो आमचे पयले शो जावन आसा एका कॉजा खातीर आमी मुखार आयल्या उतना आनी मुखार कशें ते आमी टीम कशें मुखार सावन व्हरतले म्हणून हातून आसचे मात सडाव जावन कलाकार वेदी सडले मनीस आनी तांकां गोत आसा हें काल्या खातीर कर नासा
ॲक्टिंग करताना ते एक सांगीत द टियर्स ऑफ अ ॲक्टर कॅनॉट बी सीन बिकॉज ऑफ ते एक सांगणी आसा. सो तशें म्हणून आमी मुखार सरून आसा. एक बरी एक सुरवात म्हणयत म्हळ्यार एका बऱ्या कामाद्वारे तुमी एक बरी सुरवात केल्ली आसा. फादर, आतां फादर म्हळ्यार हॉस्पिटल म्हणटा आसतना आधुनीक रितीच्या चिकित्सा सवलती आसची एक हॉस्पिटल हे कोडेलांतली आणि जायत्या गांवांचो लोक हांगासर चिकित्से खातीर येते आसा आणि प्रत्येक जावन डायलिसीस ह्या केसींत विशेष एक सवलती ते दिल्ल्यो आसात. आतां आमच्या विक्षकांक कळीत जावंक आसा की फादर मुल्लर आस्पत्रेंत डायलिसीस करते खातीर कसल्या तराच्यो आधुनीक सवलती आसात आणि एट अ टायम कितें म्हळ्यार आजकाल डायलिसीस म्हळ्यार चिकित्सा आपणाची सामको सडला आसता म्हणटा आसतना सकाळी तावन संजे म्हणटा ताणें वचून राखचे पडटा. जायत्यो गजाली आसता ताच्या फाटल्यान घरांत हांव एका व्यक्तीने येवचें पडटा. असले पुरा समस्या आसता आसतना असल्या ह्या लोकांक असल्या पिडेस्तांक फादर मुल्लर आस्पत्र आणि फादर मुल्लर आस्पत्रेचे डायलिसीस सेंटर कशें कॅटर करता? बरें, पयल्यान पयलें त्या पिडेस्तान दाक्तेराक मेळोंक आसा. नेफ्रोलॉजिस्ट दाक्तेर ते सांगतात आनी पयलें हें करता आसतना तांकां एक डायलायझर घालूंक आसा. आनी सुरूची एक डायलिसीस करतना प्रोसेसाक लागीं सुमार 4,500 ताका खर्च बसता. 4,500. मागीर सक्सेसीव डायलिसीस करतना लागीं 2,300 रुपये जाय पडटात. थोड्यांक तें डायलायझर 2 या 3 फावटी यूज करूंक जाता. थोडे फावटी कंटिन्युअसली चेंज करचें जाल्यार तांकां 2,300 रुपये जातात. आनी आमच्या लागीं आतां 40 डायलिसीस मॅशिनां आसात आनी एक विस्तार हॉल एअर कंडिशन आनी तांतूं आमी फेसिलिटी लायट म्युजीक कांतारां आनी म्युजीक आमी घालता. कित्याक म्हळ्यार पेशंट येता आसतना ते बारी एका बेयान आनी म्हणले बरी आसात आनी त्या देखून तांकां एक मतीक समाधान दिवचे खातीर एक म्युजीक आसा, लायट म्युजीक घालतात. आनी टेक्निशियन्स हर एका डायलिसीस मॅशिना लागीं म्हळ्यार EFT सकाळीं 5 वरार स्टार्ट जाता. दिसाक 3 सायकल आसात. म्हळ्यार एक डायलिसीस करूंक लागीं 3 वरां जाय पडटात एकल्याक. देखून 40 बेड्डांत 40 पेशंट त्या वेळार भरती आसतात. तांचें जाल्या उपरांत नेक्स्ट आनी एक सेट 40 जाणांचें रेडी आसता. परतान आनी एक 40 जाणांचें सेट. अशें दिसाक सादारण एक लागीं 80 ताजे की चड थोडे फावटी 120 मुसोर 120 जण डायलिसीस चिकित्सा काणी येतात. तांतूं थोडे हप्त्याक 3 फावटी येवचे आसात. म्हळ्यार 2 दिसांक 1 फावटी तशें. थोडे हप्त्यांत 2 फावटी येतात, थोडे हप्त्यांत 1 फावटी येतात. हय. आनी हाका आतां इतल्या जाणांक इतल्या पिडेस्तांक तुमी ती चिकित्सा दिता आसतना मिशनरी आसात. हांवें लास्ट टायम आयकल्लें म्हळ्यार आतांच्या तंत्रज्ञानान काय म्हणटात विशेष आविश्कार केल्ले मशिनरीज थंयसर आसात म्हणून त्या विशयान कितें म्हायती दिवंक? सुमार कंपनी आसात आनी ह्या कंपनींतावन आमी ही डायलिसीस मिशिनां परचेज करता काणी घेता. एका मिशिनाक लागीं 16 लाख मुसोर पडटात एका मिशिनाक. आनी ताज्या उपरांत ताका उरलें जाय जाल्ले हेर संगती गरज आसात. तशें म्हणटना एका मिशिनाक येता तांतूं थोडी मिशिनां एक त्या मुस्लिमांचो एक संघटन आसा जमायतुल्ला म्हण तांणी दिल्यांत आनी हेर थोडी आमकां हेर डोनर्सांनी दिल्यांत थोडी मिशिनां. उरलीं आमची संस्थेची मिशिनां. तशें हांगासर आमचे लागीं 40 मिशिनां आसात. तुंबे आमची आनी एक फादर मुल्लर आस्पत्र आसा थंयसरी डायलिसीस चिकित्सा चलोवन आसा. थंय 5 मिशिनां थंय आसात आनी थंय 2 सायकलांचेर म्हळ्यार सादारण 10-12 जण डायलिसीस चिकित्सा काणी येतात. हय. आनी आतां डायलिसीस चिकित्सेक एक वेळ म्हूण आसता. आतां हांवें थोडे फावटी सकाळीं सांगचें आयकलां आमची पेशंट्सां सकाळीं एकदम तरी फांत्या परार वचचें पडटा थंय आनी फाटीं येतना मस्त थोडो जाता सांज म्हणसर जाता म्हणून. ही एक प्रक्रिया हो एक समस्या फादर मुल्लराक येवच्या त्या पिडेस्तांक तांणी फेस करचें पडटा की ना? तांकां जाय जाल्ल्या वेळार तांणी येवचें म्हळ्यार आमी एक तांकां अपॉयंटमेंट दिता. आतां सदांय येवचो 5 वरार येवचो तो सडन फाल्यां 10 वरार येत जाल्यार ते जाण आमकां तें रगडे जाता. ताणें रावचें पडटा. देखून कोण सुरूक सकाळीं येवचे 40 जण सकाळीं येवचे कोण म्हणलें आमकां तें कळीत आसा आनी तांकां आपयतात. ते 40 जण येतात आनी तशेंच कोण उपरांतल्या सेशनाक येतात ते आमकां कळीत आसा आनी उपरांत त्या सेशनाक येवचे कोण म्हणलें आमकां कळीत आसा. आनी त्या प्रमाणे थंयसर अपॉयंटमेंटान परत दितात आनी तांकां कन्विनियंट जाले बरें. एकल्या 5 वरांक येवंक कश्ट जातात जाल्यार ताणें मागीरच्या सेशनाक येवयेत. पूण थंयसर इन्फॉर्मेशन काण घेवन या दिवन
तांणी तशें करयेत आनी येता आसतना एकलो मात्र न्ही ताजे सांगता कोणी आनी एकलो ड्रायवींग करून आपण हाडटा मागीर तांकां पोटाक कितेंय पियोवंक आनी परत तें डायलिसीस म्हळ्यार 3 वरां ताणें तें बेड्डार न्हिदोन आसचें पडटा आनी 3 वरां पर्यंत बेड्डार आसतना थोड्यांक येवंक येता देखून तांकां जाय जाल्यार ब्लँकेट दितात लायट म्युजीक आसा मागीर घरचीं येवन तांकां थोडे फावटी इल्लेशें बिस्कीट घे या कितें खावंक ब्रेकफास्ट थंयसर डायलिसीस जातानाच दिवन आसतात तशें ही एक प्रक्रिया पळयतना आनी जाय की एकल्याक भोगता तांच्या घरच्यांक कितलें भोगता आनी ते न्हिदोन आसल्या मनशाक ते आमी येताना ते आज जोडणी म्हणले बरी हांचे खातीर मागा म्हणून विनंती करतेत आसतात भोव बरें भोव विशेष रितीची एक सवलत आहे हांगासर आसल्यान कितेंच वांदे जायनातले बरी फादर म्हणल्यार समस्तो पिडेस्तां खातीर पळयते आसा आतां लिस्टनान म्हणलें आमचें एक संघटन म्हळ्यार सांघीक रूप येवन आमच्या संघटनाक थोडोच तेंप जालो म्हणून आनी वैयक्तीक जावन तुमी एकामेकाक वळखतात तुमी जाणा आसात आतां तुमचें सिंक्रोनायजेशन म्हणटा तुमी आतां नवें एक संघटन तुमचें जालां नवो एक पंगड जाला आनी मोगाचिलारा पंगड आसा सांगाता तुमचो वावर कसो चलता ह्या विशयांत सांगशात की सांगाता म्हणून सांगल्यार मनीस विन्सेंट फर्नांडीसांनी हे मॅट काडलें आसा एका कॉजा खातीर सो सपोर्टीव जावन टीम डोनेटींग लव रावला सो तांची पदां तुमकां कोता आसात सगळ्यांनी आनी फेमस जाल्ले लिली पद आसा सो ह्या पदा वरवीं आमी एक तांकां एक एंटरटेनमेंट जावन दिवन आमी एक फंड कलेक्ट करून हाका दिवन म्हणून आमी एक आलोचन केल्ली सुमार जाण कलाकार आसा सो कलाकारांक कोत्ता काले सांगल्यार काले आनी आमचे तावन काले दिवयेत म्हणून सो त्या सिंक्रोनायजार आमी ते एक काम करना आसा ओटो मेळोवन तशें विन्सेंट आतां सगळ्यांक खबर जाल्या परवा आयतारा 23 23 तारीखेर संजेर आयतारा संजेर 5:30 संगीत सांज आसा म्हणून आतां कोण परा संगीतकारां आसात कोण परा ताळेंत आसात कलाकार आसात तुवें ऑलरेडी ताचें काय म्हणटा पब्लिसिटी स्टार्ट जाल्या आतां ह्या मंचेर तावन ह्या वेदीर तावन आमच्या विक्षकांक असो एक विवर म्हळ्यार तुज्या तोंडांत तावन आयकल्यार तो सड बरो म्हण दिसता एक संपूर्ण विवर कशें कितें दिवपाक शकताय ओके ह्या संगीत संस्थान फर्स्ट ऑफ ऑल भायर तावन रॉनी ड्युकनाक हांवें इनवायट केला कित्याक तो मोगाचिलार असो फर्स्ट आमचो परमनंट सिंगर आनी प्रिमा फ्रॉम दुबय तावन हय आनी लोकल सिंगर आमी हांगा तावन शिल्पा रॉबिन आनी आमचो जेसन आनी आशा फेर्नांडीस जोशल आनी आशाचे भयण विरा ते हांगाच आसा ते मेळ्ळे आमकां ते परफॉर्म करता आनी बायलांत आमी एक सेक्शन धरून एक लिओ आमचो लिओ राणीपुरा ताका इनवायट केला आमच्या हातून आनी तशेंच वॉज वर्ल्ड आनी रॉनी आनी ते जॉयन जातात तातूंत सिंग आनी आमचे जोक्सांत एक म्युजिकल जोक म्हणून हांवें एक ह्या फावटी नवें सॉंग एक क्रिएट केलां आनी तो डायलॉग पदां रुपार दिवचे माय सुनयेचे प्रॉब्लम्स कितले एफेक्ट जाता घरच्या दादल्याक म्हणून ते संगिता रुपार ते डायलॉग अशें उलोवंक फर्स्ट टायम एक ट्राय केला 7 मिनिट्साचे एक ते तशेंच मेमोरी ग्रूप तांचे जोक्स आसात मेल्लो तांचे टिमाचे ग्रूप जोक्स आसात आनी एस्पेशली एक डॉलाचे एक सरप्रायज आसा सरप्रायज ते सरप्रायज ताका दवरला हांव काल म्हणून सांगिना तुमी डोनेटींग लव टीम आसा तो मेंबर आमचो तो मालगडो मेन कलाकार त्या खातीर एक स्पेशल एंट्री दवरले ताजी त्या दिसा लोकांक हांव काल म्हणून सांगिना ताणें येवन पळोवन दितली तितलेंच अपार्ट फ्रॉम दॅट आमची एक 60 भुरगीं परफॉर्म करतात वेलकम सॉंग एक कंपोज केला कशें दुबयात हांव भुरग्यांक ट्रेन करता तशें हांगा एक 60 भुरगीं म्हाका मेळ्ळ्यांत आतां ट्रेन करून पूर्ण परफॉर्म करतात पयर तुमच्या शॉंग कशें जोशलान केल्लें वय सो तेच कॉन्सेप्ट तशेंच आसा ही वेलकम सॉंग एक दवरला एक 60 भुरगीं परफॉर्म करतात त्या दिसा आजकाल भुरगीं आमी म्हणचे आसलें भुरगीं कोंकणी पदां गायनात ती कोंकणी बोवाराक येनात पूण आजकाल अशें सडते आसा आनी हें एक बरें काम ह्या कॉजा सांगाता अशें भुरग्यांक वेदी काडचें हें एक बरें काम ह्या खातीर तुका शाबासकी पाठयता आतां तुवें इतलो पुरो विवर दिलो इतलो पुरो विवर आयकोन जाल्ल्या उपरांत आतां रॉनी येता तिंतण प्रिमा येता हांगासान शिल्पा जोशल रॉबिन असलीं कलाकार आसता आसतना लोकांक एक सवाल उदेता हो शो धर्मार्थी हाका टिकेट आसा हो शो धर्मार्थ न्ही टिकेटी न्ही टिकेट आसा ह्या शोक न्ही टिकेट शो म्हजो एंटरटेनमेंट तो टिकेट इज आई वाज सीधा डायलिसीस पेशंटाक येता त्या खातीर आमी 1000 रुपया दवरला कित्याक आज 2-3 फोनां आयिल्लीं
टिकेटीचे मॉल इतले गे टिकेटीचे मॉल इतले न्ही टिकेट तुमकां एंटरटेनमेंट तुमकां फ्री तो पयशे आय वॉज पुरा डोनेट हाका आमच्या डायलिसिसाक येता तर तुमी एक पार्ट जातात तुमी एक स्पॉन्सर जातात 1000 दिवन तुमी स्पॉन्सर जातात एका दिसा मट्टाक तुमी तुमकां ब्लेसिंग मेळटलें त्या रितीन 1000 रुपया दवरला ते म्हळ्यार ते व्हिडिओ कोण पळयता फर्स्ट केल्लो युट्यूबर आसा ते व्हिडिओ पळयला तुमकां एक करेक्ट मेसेज येता एका डायलिसिसाक इतले कॉस्ट जाता मागीर ते डिस्कावंट मेळटा सो आमी ती एक आमकां एक आलोचना आयली की आमी 1000 रुपीसाचें कुपन करया म्हळ्यार 1 कुपन इज इक्वल टू एका मनशाच्या डायलिसिसाचे कॉस्ट एका डायलिसीस सो हांव एक टिकेट काडीत जाल्यार जर तर कोणी टिकेट काडचे जाल्यार तांणी एका पेशंटाक स्पॉन्सर करता त्या दीस सो ते एक आमकां बेसांव एक मिसांव काम म्हणून आमी त्या दीस चिंतून ही टिकेट केल्या आनी शोआ खातीर न्ही या विन्सेंटा खातीर न्ही तेय सांगता तितलेंच न्ही थोडे म्हणलो आमकां येवंक जायना ताका तुमी तुमकां 2 बेनिफीट करा न्ही तुमी टिकेट कानी घेया आनी आमकां सांगा आमी दिवसून आश्रमाच्या भुरग्यांक दिता तुमी 2 कामां करता एकतपोटी तांचेय ब्लेसिंग मेळटा तुमचें हें जावन जाता ताका थोडे म्हणटात आमकां येवंक जायना आमी पयसो आसा नो इश्यू तुमी आमकां सांगा टिकेट आमी तांकां पावीत करता थोड्यांनी टिकेटी पाठीन दिल्यात फाटीं दिल्यात पैसे दिवन पैसे दिवन टिकेट टिकेट पाठी दिल्यात ते आमी कोणाक घेता आश्रमांत असल्या भुरग्यांक नाजाल्यार कोणी येवचे असल्यांक कोणाक इंट्रस्ट नॉट एफोर्डेबल येवंक मन आसा तांकां आमी सांगला तर आता एक टिकेट काडून गेल्यार एकल्यान एकल्यान मात्र भितर येवंक जाता जाता म्हळ्यार मनोरंजनाच्या कार्याक ताका एकल्याक एंट्री आसता एंट्री आसा ताचे टिकेटीचे मोल ते मनोरंजना खातीर न्ही ते Dialysis डायलिसीस खातीर आनी एका पेशंटाचे एका डायलिसीस आनी जे कितें सर्तीक टिकेट्यो काडून घेतात म्हळ्यार सर्तीक दान दितात ते शिदा Dialysis संस्थाक येता भोव बरी एक आलोचन म्हळ्यार कितले जाण त्या दीस भितर येतात की तितले डायलिसीस पेशंटांक एक चिकित्सा मेळटा सो चड संख्येन आयले तितले होय एब्सोल्युटली चिकित्सा थंयसर चडटा तांकां काय म्हणटात कुमोक कुमोक चडटा बरो एक कॉन्सेप्ट फादर आतां संगीत सांज मोगा चिलारा विन्सेंट सादर करता टीम डोनेटींग लावू तांकां संगात दिता आसा आतां सगळी संगीत सांज जाली आनी तांकां एक चिंतुल्लो एक टार्गेटेड एमावंट आयलो म्हणून चिंतया आयले उपरांत आतां एक क्युरियोसिटी उब जाता थोड्यांच्या घरा आतां दुबळे काय आसा पेशंट आसात डायलिसीस पेशंट आसात आतां तुमकां येवन तांणी मीट जायचे आनी हो असली कुमोक हांगासर आतां मेळ्ळी एका म्हळ्यार 1000 रुपया एका डायलिसीसचो खर्च म्हणचे ती तांणी आपणायची तर तांणी तुमकां कितें डॉक्युमेंट्स सबमीट करूंक आसात या तांकां ती कुमोक आपणायची तर तांकां आसा जायची एलिजिबिलिटी म्हणटात पळय ती कसली आतां कुमोक केवल क्रिस्तांवांक न्हय बगार हेर धर्माच्यांकी देखून इरेस्पेक्टीव ऑफ कास्ट एंड क्रीड देखून आतां जाल्यार आमी कन्सेशन दिता आसतना क्रिस्तांवचे आसात उरल्या धर्माचेय आसात देखून आमी धर्म थंयसर पळयना कोणाक कितली गरज आसा पळय तें आमी पळयता आनी सडाव जावन आमकां फिरगज विगारान तावन रेकमेंडेशन येता आनी SVP तावन थोडे फावटी सांगिल्लें आसा थोडे फावटी SVPचेच संडे डायलिसीस पेशंटा खातीर फादर अशें चिकित्सा जाय जे तांकां त्या देखून कन्सेशन दिजे म्हूण ते रिक्वेस्ट करतात आनी त्या दाळ आमी तांकां दिता एकच एडमिनिस्ट्रेटर सेशन वेतात ते नाजाल्यार एसिस्टंट एडमिनिस्ट्रेटर आसा ते वेतात आनी ते सांगतात कागद दिल्ले तक्षण ते व्हरून पळयतात आनी तांची परिस्थिती समजून तांकां कन्सेशनार डायलिसीस आमी तांकां मेळचे बरी करता आनी कोणायकी जायचे जाल्यार तसली आतां हे एक फंड आयलो आतां आमी तांतूं दिवंक बद्द जावन आसा त्या देखून कोणाक तसली गरज आसा थोड्यांक 3 डायलिसीस दे कॅन एफोर्ड थोड्यांक 2 डायलिसीस जाल्यार दे कॅन एफोर्ड थोड्यांक 1 डायलिसीस एफोर्ड करूंक जायना तस जाल्यार खंडीत जावन पिरगज विगारा मुखांत्र या SVP मुखांत्र या थोडे फावटी कॅथोलीक सभा तांचे मुखांत्र आयल्यार आमी ताका मान्यता दिवन तांकां कन्सेशन दिवची वेवस्था आमी करता ओके भोव बरें तर कशें ह्या पिडेस्तांनी चिकित्सा गरज आसली आनी तुमकां मेळ्ळी येता आनी तांकां जाय आसची क्रायटेरिया कितें म्हूण तुमी स्पश्ट रितीन हांगासर सांगली विन्सीन तुवें संगीत कार्याची विशेशतेची थोडी मोठी झलक दिली आनी थोडे भाग तांतूं उरल्यात संगीतकारा विशीं आसा आनी आमी आतां आयच्या काळार एक संगीत कार्य म्हणटा आसतना एक टोटल पॅकेज म्हणटा एंटरटेनमेंट पॅकेज आनी तूं घडये घडये ते सांगता आसा हांव लोकांक मनोरंजन करता आनी
ह्या मनोरंजनाद्वारे आयिल्ली कुमोक पिडेस्तांक आदार जावन दिता म्हणून ह्या विशयात एक झलक दी आनी संगीतगार आसात ताचे भायर त्या दिसा टोटल एंटरटेनमेंट पॅकेज आसता पळय ती स्टेज जावन दी आनी इतर वेदिकांनी आसा की ह्या विशयात एक झलक दी आनी वेळा विशयी ती कित्याक म्हळ्यार वेळ आतांचो लोक म्हळ्यार 9 वरांक जाता तांकां प्रोग्राम एंड जायचे तशें जायत्यो गजाली आसात एक स्पश्टीकरण एक स्पश्टता आमी एक्झॅक्टली सांगचे जाल्यार वेदिक काही येना आमचे एक ल्हानशें एक हार्डली 10 to 15 minutes or 20 minutes मॅक्झिमम दिवो पेटोवन जे कार्य आसतलें सुरवात ताज्या मागीर आमचें एक ल्हानशें 15 इन्फॉर्मेशन आसतलें स्पीच आसतलें तितल्यान शिवाय दुसरें कांय येना ताज्या मागीर टील 9 o'clock आमी आमचें डेडलायन 9 o'clock आमकां एंड करूंक जाय म्हणून आमी निचोव केला 9 भितर 9 एंड करता 9 एंड करचें म्हणून तशें आमी आमचे ते प्रोग्राम तशें त्या टायमार आमी तशेंच आमी म्हणून सेटअप केला तातूंत लास्टाक एक बायला सेशन दवरला कित्याक सगळ्यांक म्हणटात पळय दुकरां नासतना बायलां जायचे डिमांड लोकांनी डिमांड करचे आसा आयिल्ले बसले एसी वाला बसले थंड आसता इल्ले ऊन करीचे न्हय ते बसून थंड आसतात ती सो तांकां लास्ट एक 20 minutes बायला सेशन दवरला पळय आतां ह्या कार्यक्रमाक फादर मुल्लर कन्वेन्शन सेंटर म्हणून नेम्यारले आसा आनी ह्या विशयांत थोड्यांक आतां मस्त पयस तावण येवची आसतली बंटवाळ तावणू कासरगोड तावणू उडपी तावणू आनी आमचे कोडयालचें एक टोटल एक लोकेशन आसा पळय तें आमी कोडयाल म्हणटा आसतना सेंटर म्हूण चिंतता आतां फादर मुल्लर कन्वेन्शन सेंटराक वता आसतना ताका आतां एक कन्फ्युजन आसता आमकां वयर तावण वचोंक जाता की हॉस्पिटलाच्या कुशीन तावण वचोंक जाता की ह्या सकयल तावणी येजे की म्हणून सगळ्यान अशी वय त्या पंपल तावणी अशी येत इसल्यान तावणी अशी येत एक विशय थंय आमी सडाव जावन सांगला तांणी पंपेल तावन NS 66 थंय तावन आयल्यार भोव बरें कित्याक म्हळ्यार पार्किंग थंय आय इलेक्शन सुलाभ सीदा कार पार्किंग आनी बायकाचें पार्किंग आसा आनी हॉलाक वचूंक सुलाभ मुखल्या एंट्रन तावन येनातल्यार बरें कित्याक बायकां भितर सोडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार त्या बायकांचो आवाज आनी पिडेस आसात दिसल्या भशेन एका भशेन कॅन्सराचे पेशंट एका भशेन वार्डाचे पेशंट आनी आहात त्या देखून मुखलें एंट्रन्स केवल पिडेसांक मात्र आतां आनी तशें आनी असले कार्यक्रमाक संस्कृतीक कार्यक्रमाक सक्कड लोकांनी आमी विनंती करची पंपेल एंट्री जावनूच तुमी ये जाय म्हणून आमची कालती विनंती पार्किंगाकी सुलाभ जाता आनी तुमकां थंय हॉलाक येवंकी सुलाभ पाटी वचोंकी सुलाभ त्या खातीर आनी पिडेस सांगता जाल्यार खंयचेच रगडे जायना भितर थोडी विद्यार्थी स्टुडंट्स आनी पिडेस सांजेर परां आयिल्ले अशे 5:30 स वरां तेणी गोवन आसतात चपला कडेन येतात तशें थोडे रगडे ते उणें करच्याक आमी सगळ्यां लागीं विनंती करची दया करून येता सर्वांनी पंपेल एंट्रीस तिचो उपाय करी जाय म्हणून आमची विनंती पळय एक्चुली पंपल एंट्रन्स हाच्या पयलें त्या एंट्रन्सा भितरल्यान कोणें तें एंट्रन्स यूज केलां तांकां तें कळीत आसा मस्त इजी आसा आनी ते हायवे मेन रोडाचेरच आसा आनी पाद्रेबान सांगिल्ली ती विनवणी ती खरी म्हण हांव चिंतता कित्याक म्हळ्यार आस्पत्राच्या वाठारांतल्यान व्हेकल हाडची आमी बायकां हाडची आनी हॉर्न करचें म्हळ्यार तें गरजेचें पडटा त्या वेळार थंयसर पिडेस्तांक तोंदरे जावचे तांकां वांदे जावचे संभव चड आसतात त्या खातीर आयतारा ट्राफीक हें आसना सांजे रांगा कोडयाल कंप्लीट फ्री आसता भोव सलीस वाट पंपेल तावन फादर मुल्लर कन्वेन्शन सेंटराक भितर सरचे आनी भायर तावन येवच्या लोकांक या जे कोण पयले फावटी हांगासर येतात तांणी हें गमणां दवरचें आतां टीम डोनेटींग लव हाचो कारभारी हाचे लागीं विचारचें तर आयच्या काळार दान जावचे विशेश त्रासाचें काम म्हळ्यार हेर एकलोय दान जमायते आसता आनी जायतीं संघटना विविध विशयांचेर बऱ्या कामा खातीरच आमी कोणाक लागीं मागाचे कोणा लागीं वचचें तांचे लागींच फाटी रिपिटेड जावन वेचे आसतात आनी त्या वेळार थोडे फाटी दान दिवचे मनशांक तांचे कडेन तांक आसचे तांचे कडेन ते सोर्सीस आसचे पळय थोडे फाटी उणें म्हणून भोगिल्ले आसात असल्या संदर्भार तुमी आतां ह्या कार्यक्रमाक एक टार्गेट निर्धारीत केल्या आनी ही टार्गेट रीच जाल्या दान जमोवच्या पयलें सांगता ते कश्टांचें काम म्हणटा आनी आमकां कलाकारांक हांवें सांगयत एक मिसांव काम म्हणून सांगयत दान जमोवचें म्हणून सांगतना आमी कुपन्सां केल्ली तुमकां तो आसा एक कुपन्सां आमी सेल करूंक आमकां एक टार्गेट आहली आनी टार्गेट आमी रीच जावना आतां तितले सुलाभ ना आनी बरें काम करतना केदाळे नेगेटीव आसात हाजे पयले आमी केला आनी आमी आयकलां आनी आतां बगोवनूय आसा सो त्या देखून एक बरें काम म्हणून सांगतना हाजे कॉज इतलें बरें आहलें की आमी काल्याक करनासा आमी ते केअर करूं ना लोक कालय सांगून दी आमी करचें करता ह्या कॉजा खातीर आमी दान जमयता म्हणून आमी हट्टान आमी देवल्या फस्ट आमी टिकेट आमी प्रिंट केल्यो काणयोन बसरले आमी पयले कारकोळच्या फेस्ताक
आमी 3 दीस स्टॉल घालना थंय आमच्या टिमाच्यांनी रात दीस लेगीत आसतना आपले बिझनेस आपलो वावर सोडून त्या दीस ते टिकेट्यो रिक्वेस्ट करना तांकां ते रिक्वेस्ट तांणी ते काम करीचे म्हणून सांगचे न्ही ते करिनातलें काम त्या दीस केलां आनी कारकोळच्या फेस्ताक शिरवां फेस्ताक आमी वचून ते स्टॉल घालून आमी टिकेट सेल केल्या आनी सेल केल्ले आमचे टीम डोनेटींग क्लबाचे मेंबर्स ते फादर डायरेक्टरी पावलो त्या टायमार ताणें पळयलां निज आमचे मेंबर्स कशे सेल करतले म्हणून रियलिटी दम्माय धक्का घालून मनशांक एक्सप्लेन करना आमी काल्या खातीर करनासा वचून आनी आमकां गाडी सांगले आसात आमची किडनी समा आसा सायबा आमकां गरज ना म्हणून आतां आमी करचें आमच्या खातीर न्ही आमच्या पोटा खातीर आमी एका दुबळ्या पेशंटा खातीर आमी काम करनासा ते देवाक गोत्तास आमी करचें काम केदाळय हाजे पयलीं आमी बरें काम केलां मात लोक आमकां मस्त फाटल्यान उलयला मात देव केदाळे आमकां सोडून घालना आनी आज हें कॉजा खातीर आमी करनासा हें सक्सेसफूल जातलें म्हणून 100% हांव चिंता कित्याक आमी सांगला आमी जे कितें आमी काम देवा कडेन मागून आमी बैसरल्या एक काम बऱ्या तरान सक्सेस आमकां नाका ह्या विन्सी खातीर न्ही एका दुबळ्या मनशा खातीर एका पेशंटा खातीर आमी दान जमयता म्हणून आमी हे मिसांव काम म्हणून आमी हातान घेतलें आमी हर एका आमच्या टीम डोनेटींग क्लब मेंबराक सांगला आमी करचें काम जावन आसा मिसांव काम आमकां न्ही जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमच्या फॅमिलीक जाल्यार बेसांव आसतलें म्हणून सांगला विन्सेंट तुका आतां तूं जायती संगीत कार्य करून हळिल्लो व्यक्ती तूं अशें आसतना असल्या एका बऱ्या कामा खातीर संगीताचें कार्य तुवें आसा करता आसतना तुका कोणी सांगलें आसा की तुका संगीत कार्य करन तुका कितलोय म्हळ्यार तुका ओन तुका कलेक्शन करियेत तुका तुजो फंड रेज करियेत तुका कित्याक हें दुसऱ्यांची राटोळ कित्याक म्हण तुका कोणी सांगलें आसा ह्या फावटी पयले फावटी हांव मार्केटीक देंवल्लो टिकेटीक म्हणजे लायफान फर्स्ट टायम मोगाचेर विन्सेंट मार्केटीक सगळे म्हाका एक तेंच सवाल विचारले तुज्या खातीर करताय की थंय पयशे आहात फादर म्हणल्यार पयशे करोडांनी आहात तुमकां पिशेंगी हांवें म्हणलें फादर म्हणल्यार पयशे करोडांनी आसूंक पुरो आमी करचे ते 100 पेशंटाक आनी तांकां तितलोच खर्च आसा तुमी भायल्यान व्हडल्यान दिसता तुमी गोतून नासतना अशें म्हाका ब्लेम करनाकात कित्याक हांव प्रॅक्टिकली आमी चिकमंगळूर गेल्या कारकोल गेल्या शिरवां कोल्लूर कसलाक तुमी पादेना म्हाका वयतना लिल्ली हांगा टिकेट विकताय की म्हाका नांव तर लिल्ली आतां विन्सेंट कोणी आपयना लिल्ली टिकेट विकूंक बैसर हें कितें हांव सुरू केलें तुवें हांवें म्हणलें तुमकां कळटलें एक दीस काल्यार सुरू केलां म्हणून सो या व्हेरी एकदम बॅड एक्सपिरियन्स जाला आमकां मस्त आयकूंक मेळना बट तांकां एक दीस अर्ज जाताले आज आमी टीव्हीर सांगता आमी तांणी पळयता जावंक पुरो हें कार्य जाल्यार मागीर तांणी घाले म्हणजे पयशे सामा पावतात की थंय पाद्रा पण तांकां यूज करतात की तांणी बिल्डिंगां बांदूंक यूज करतात पेशंटां दिनात हें म्हणलें कोणें म्हणलें तुमी कोणा देखून उलय नाकात न्ही अशें ब्लेम करनाकात हे पयशे तांणी कालें केले ताकाच येतले हे आमची गॅरंटी आसा येदो म्हणसर खंय फादर म्हणल्यार आसतना तशें करूं ना खंय कोणा दिवंक तांकांच दिलां लोकांचें आयकनाकात एकल्याक एक दीस म्हणलें तुमी पयलीं सांगलां तुमकां इतले डिस्कावंट दिलां हांकां गोत्ता की गोत्तू ना ताका फादर तुमच्या तोंडार सांगा म्हूण आतां असल्या एका बऱ्या संगतेक तुवें हे कार्यक्रम मांडून हाडटा आसतना तुजे सांगता कलाकार आसात आनी थोडे कलाकार हांव पळयता त्या फाटल्या जायत्या वर्सां तुजे सांगता आसात तांचे फस्ट ही आयडिया तांकां सांगता आसतना तांची प्रतिक्रिया कशी आसली फर्स्ट ऑफ ऑल रॉनी जावन दी प्रिमा जावन दी आमी आसा न्ही रॉनी म्हणलो रजाक हांव ट्राय करता फस्ट म्हणलो रजाक येता म्हणलो प्रिमा म्हणलो हांव गॅरंटी येता म्हणलें आनी आशा आमच्या हांगात आसा ते रेडी आसा ते म्हणलें सर आम एनी टायम फॉर दीस कॉज म्हणून मागीर आसचे आमचे नवे सिंगर तांकां ते एक सिंगर 15 बटीच्या नंतर शिकता शिकून आसा न्ही जयसन हय तो म्हणलो सर आमी रेडी आसा रॉबीन एनी टायम म्हणलो सो म्हणजे इवन म्युझिशियन्स थोडे म्युझिशियन बंद टोलतान येतात पुरो येतात सो एवरी डे दे हॅव टू कम फॉर प्रॅक्टीस आमच्या सदांय प्रॅक्टीस आमच्या घरांत आतां आतां जावन आसा प्रॅक्टीस म्हळ्यार आमकां सिंक्रोनायझींग जाय जे 12 पीसीस बँड म्हणटना पुरो लायव्ह इन्स्ट्रुमेंट केल्लो आसा आमी खंयचे ट्रॅक घालून केल्लो आनी पुरो लायव्ह केल्लो आसा सो मस्त दिसा प्रॅक्टीस जावन आसा कोणी नेगेटीव सांगून ना पॉझिटीव बट या इल्लें आसता इल्लें सगळें वैरसिकल आसता बट दॅट इज मॅनेजेबल मॅनेजेबल आनी संगीत हास्य मात न्ही नासी आसा नास आमचो पाप ताणें फर्स्ट विचारल्याक हांव करता सर हांव आसा सर टेन्शन करनाका सर म्हणालो म्हाका तुका टीम डोनेटींग क्लब म्हणलें एक संघटन आसा तुज्या आदारा खातीर सगळीं फादर म्हणल्यार आस्पत्र आसा म्हणल्यार ताचें मॅनेजमेंट आसा आनी कलाकार तुज्या सांगाता आसात न्ही म्हाका खुशी सांगची फोन करतना भियान करचें
आनी बिजी आसतात ते रप्पा म्हणजे काल सार्जंटागे रप्पा मॅसेज धाडची ताका मुसुपा दिला फादर आता तुमचे लागीं विचारचे तर आता हे कार्य जाता आणि ह्या कार्याच्या नांवान एक आईबाज संग्रह जाता आणि तो तुमकां फावी जाता हाच्या भायर हें कार्य जालें पुरो 23rd जालें ताचे उपरांत तें संपलें मागीर दुसरी कार्य येवंक पुरो पण हाच्या भायर आतां थोडें आसा आमच्या घरा एक बर्थडे आसा जाल्यार आमी आसता आमी म्हळ्यार आश्रमाक जेवण दिवचें या कितें बऱ्यो करण्यो करच्यो तशेंच ह्या डायलिसीस सेंटरा खातीर फादर मुल्लर डायलिसीस सेंटरा खातीर कुमोक दिवचे व्यक्ती आसात की हाच्या पयलीं कोणी दिल्लें आसा की या आनी दिवयेत की खंडीत जावं न्ही हाचे पयलीं सुमार जाणांनी दिल्यात आनी अंत एक फंड मानेस जॉर्ज फर्नांडीस ताजो भाव लॉरेन्स फर्नांडीस ताणें दिल्लो आसा तो एक आईवाज आनी ताचे तावन आमी आतां एका पेशंटाक लागीं हर एका चिकित्साक 200 रुपये आमी उणें करून दिता तांतू ताजे डायलिसीस आतां 1000 पडल्यार 1200 पडल्यार खाली 1000 तांणी दिवचे तशें मागीर जमायतुल्ला तावन तांचो एक फंड आसा तेय रेकमेंड करतात आनी तांचे तावन आयिल्ल्या पेशंटांक आनी सडाव जावन तांच्या धर्माचे उरले आसात सादारण रुपये 350 मुसोर तांकां कन्सेशन दितात मागीर आमच्याच विद्यार्थ्यांचो मेडिकल कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांचो एक फंड आसा स्टुडंट कावन्सील फंड म्हणून हर एक वर्सा स्टुडंट कावन्सील तांची उरवणी करून विद्यार्थी मेडिकल स्टुडंट्स आमकां थोडो आयवाज दितात तो आमी स्टुडंट कावन्सील फंड म्हणून दवरला आनी तांतू तावनी आमी हाका दुर्बळ्यांक आमी दिता आनी तांच्या लेकार एका पेशंटाक आमी 400 रुपये कन्सेशन दिता ते थोडे पेशंट आसात तांकां 400 रुपये कन्सेशन दिता अशें लॉरेन्स फंड जमायतुल्ला फंड मागीर स्टुडंट कावन्सील फंड अशें आसात आनी वो एक आतां डायलिसीस फंड आनी एक अशें 3-4 फंड आसात ह्या फंडांतलो आयवाज आमी ह्या चिकित्से खातीर उपेग करता आनी दुबळ्या धाकट्यांक उरल्या आतां हें संघटन आमचें परवां आतां म्युजिकल नायट जाल्ल्या उपरांत तांचो थोडो खर्च आसतलो ल्हान मट्टाचो इल्लोसो खर्च आसतलो संगीतकारांचो प्रॅक्टीस केल्ल्याचो इन्स्ट्रुमेंटलिस्टांचो मागीर थोड्या आयिल्ल्यांचो इल्लोसो खर्च आसा पुरो पूण उरलो खर्च तो काडून उरल्यार खंडीत जावन एक बरो फंड आमकां सादारण एक अंदाज ना आतां आमी एक टार्गेट 75 lakhs म्हणून दवरल्यात तांतूं एक 20 लाख टिकेटी म्हळ्यार 2000 टिकेटी विकून गेले जाल्यार आमकां 20 लाख मेळटात मागीर एक उरलें जावन डोनेशन अशें आमी म्हज्या वळखीन या थोड्या धर्मिश्टांक आमी धाडिल्लीं कागदां आसात हांवें एपी लेटर धाडलें आसा आनी कोणेय येदोळ ना म्हणून सुमार जाणांनी आतां दिवनूच आसात फंड आतां जातेत आसा वय आतां डायलिसीस पेशंटाक एक फंड आसा हाच्या भायर आतां इतर पिडेस्त आसात कॅन्सर आसात आनी वेगवेगळ्या रितीच्या नमुन्याचे पिडेस्त फादर मुल्लर आतां थंयसर भरती जातात थोडे फावटी चिकित्से खातीर ताजे लागीं दुडू आसना दुबळी कुटपां थंयसर येते आसात असल्यांक दुसरे फंड काय कितें आसात आनी डायलिसीस थोडे डायरेक्ट येवन फंड्स दिवचे आसात फॉर एग्जाम्पल आमकां डॉक्टर डेरिक तो आमच्या गव्हर्निंग बोर्डाचो मेंबर ताणें एक सुमार 65 पेशंटांक तो कन्सेशन दिता ताणें थोडो आयवाज दिला आनी तांतू ताणें नांवां दिल्यान ताजे थोडे वळखीचे पेशंट दुबळ्यांक ताणें सिलेक्ट करून नांवां दिल्यात तांतू खाली 100 रुपयांनी आमी तांकां डायलिसीस दिता खाली 100 रुपये तांकां पे करूंक उरले तांकां 1200-300 तांकां कंप्लीट फ्री आनी तो आयवाज डॉक्टर डेरिकान दिला तशें तें कॅन्सर असो फंड खंयचे आसा डायलिसीस फंड मागीर कॅन्सर फंड म्हणून आमी आसा कॅन सर्वायव म्हणलो एक फंड आमच्या मेडिकल स्टुडंटांनी सुरू केल्लो कॅन सर्वायव तो फंड आसा तांचो थोडो आयवाज आसा आनी आमचीं भुरगीं थोडे फावटी ह्या फंडाक दान दितात तांचे कांय बरे फाल्यां आसल्या वेळार मागीर आनी एक फंड मानेस्त मेल्विन पॅरीस ताणें एक नायट अशेंत विन्सेंट फर्नांडीसा बरी ताणें एक थोड्या वर्सां पयलें एक मेल्विन पॅरीस नायट आमच्या कन्वेन्शन सेंटरान केल्ली आसा आनी ताजो खर्च काडून ताणें आमकां तांतू 46 lakhs 46 लाख कॅन्सर फंड म्हणून आमकां तो दवरलो आसा आनी तांतूय आमी आतां कॅन्सर पिडेस्तांक रेडिएशन आसल्यांक सर्जरी आसल्यांक आमी तो आयवाज दिवन आसा वांटूनच आसा मागीर बिशप अम्रोज मार्ता ताणें तो देवादीन जाला ताणें ताजे भयण्या मुखांतर ताणें थोडो आयवाज लागीं 20 लाख ताणें ह्या कॅन्सर फंडाक म्हण दिल्यात आनी बिशप अम्रोज मार्ता कॅन्सर फंड म्हणून आसा आनी तांतू आमी एक सुमार 10 जाणांक कॅन्सर वर्सा 5 जाणांक आमी
तांचो आयिल्लो इंट्रस्ट आमी दिता आनी ताजी लिस्ट आनी बरो आमी त्या संबंद जाल्ल्या मनशांक धाडटा आसलो तसो. अशें कॅन्सर फंड होय आसा. बिशप अमरोज मार्ता कॅन्सर फंड आसा आनी मेल्विन पेरिसान ताणें दिल्लो फंड आसा. ताज्या उपरांत कॅन्सर वाय फंड आसा, स्टुडंटांनी करचो फंड आसा. हें कॅन्सराक. मागीर जनरल आमी पिडेस्तांक कन्सेशन दिता. तशें पुअर पेशंट्स फंड म्हणून आसा, पुअर पेशंट्स फंड. आनी हाका थोडे येवन आतां थोडे भलायकी बरी जाल्ले फादर आमचें इल्लेशें दान आसा दुबळ्यां खातीर पिडेस्तां खातीर म्हूण दितात. तो आमी पुअर पेशंट फंडाक घालचो आनी तांतू कोणाकी जावं पुरो कार्डियोलॉजीक या हेर खंयचे चिकित्सा गरज आसता तांकां तांतलोय आमी आयवाज दुर्बळ्यांक दिता, दुबळ्या पिडेस्तांक एडमीट जाल्ल्या वेळार. हय, एक काय म्हणटात एक स्पश्टता हांगासर आमच्या विक्षकांक लाभली म्हण हांव चिंता. पाद्रेबाण भोव सविस्तार रितीन हाची एक झलक आमच्या मुखार दवरली आसा. आतां कार्याक आनी एक 4-5 दीस उरल्यात. आतां पाद्रेबाण इतलो रितीच्यो फंड हांगासर आसात आनी म्हळ्यार फंड आसात म्हळ्यार थंयसर गरजेवंती आसात म्हणून जालें. आतां हें आयकोन आमच्या जायत्या विक्षकांक या इतर लोकांक आनी ह्या 4 दिसांनी कितें करूंक जाता, आमचे तावण कितें पुणी दिवंक जाता की म्हणल्यार एक सवाल तांचे भितरच उपजाता जावंक पुरो. आनी असल्या मनशांनी असल्या व्यक्तींनी ह्या 4 दिसांनी कोणाक मेळयेत आनी टिकेट्यो आतां आमकां मेळटात की ह्या टिकेट विकून जाल्यात की ह्या विशयात एक लिस्टान एक स्पश्ट माहिती आमकां दिताय की जे डोनेटिंग लाव प्रोग्रामाचे कुपन्स आमच्या लागीं आसात. इकून वचून आतां आमी सुमार प्रयत्न करून आसा. आमकां संपर्क करचे. या म्हाका या विन्सेंट सराक या फादर मुल्ला सरचे कोणी तुमकां वळख आल्यार तांकां कॉन्टॅक्ट करा. तांचे थ्रू तावन आमकां कॉन्टॅक्ट करियेत. आमचे नंबर 9844794033. ह्या नंबराक तुमी फोन केल्यार हांव खंय तुमकां जाय थंय हांव हे डोनेटींग लाव कुपन्स पावोवंक पळयता. कित्याक म्हण सांगल्यार हे पयशे बऱ्या कामाक आमी जमोवन आसा. आनी तशें आमचे डोनेटींग लावक मेंबर्स हर एक फिरगेजनी 1-2 जण मेंबर्स आसात. आमी तशें पीक केला. थोडे इगर्जेनी आसा. तुमी आमकां संपर्क केल्यार ते थंय येवन पावोवन करच्या बरी करता आमी. आनी हे एक प्रोग्राम परवा 23rd जाताना आमी मस्त जाणांक येवंक आमी प्रोत्साहक दिता. कित्याक म्हणल्यार हेजे अले प्रोग्रामाक कित्याक म्हण सांगलें बरे कॉजा खातीर आमी देवताना तुमकांय मन जाला जावंक पुरो. वोड आयवाज तुमकां जर तर दिवंक मन आसा जाल्यार तुमी डायरेक्ट फादर मुल्लासा कॉन्टॅक्ट करियेत. अकावंट नंबर दितात. त्या अकावंटार डायरेक्ट तुमी क्रेडीट करियेत. आज एक इन्सिडेंट जाल्लें जावन आसा. शिरवा फेस्टा टायमार हांव एका पार्किंग लॉटार रावन एकल्या मनशा कडेन विचारतना ताणें म्हाका नाका म्हूण सांगलें आसा. अशें मस्त फ्रॉड जाल्यात म्हणून. आज त्याच व्यक्तीन म्हाका आज फोन करून हांव स्पॉन्सर करता म्हणून सांगलें आसा. सो भोव खुशयेची गजाल. कित्याक म्हणून सांगल्यार डोनेटींग लाव आमी करचें काम एका बऱ्या कामा खातीर. आनी आमचें इन्स्टिट्यूशन हे फादर मुल्लर्स पाद्रपाच्यानी ही आमची क्रिस्तांव समुदायाचे आनी समुदायाचे तुमकां गुत्ता सांग पुरो. आमच्या समुदायान केल्लें काम खंयच्या समुदाय करता म्हाका गुतना. पाद्रपाडे विचारतना फादर अजितान सांगलें आसा ह्या वर्सा आमी 125 crores ऑलरेडी 102 crores आमी स्पॉन्सर डोनेशन दिल्लें आसा. फ्री कोण दिता? रियायती दिल्ली आसा. डिस्काउंट दिल्लें आसा. हे कोणाय गुर्तू ना. वय दीस इज अ रियालिटी. आसात पयशे येतात आमी स्पॉन्सर करता. कोण स्पॉन्सर करता? आमच्या समर्थीतान आमी स्पॉन्सर करता. हे आमकां होगलीक फावो आमच्या समर्थीक देखून आमी आज ह्या कॉजा खातीर आमी देवल्या. पुस्तकान सांगलें आसा काल्या दीस इज द कॉज. तर आनी त्या दिसा 3:30 वरां कावंटर ओपन जाता फादर मुल्लाचे. थंयसर टिकेट टिकेट सेल आसा आनी थंय येवन दान दियेत. थंय आमी आमचे स्टाफ मेंबर्स बसून आसतात. टिकेट 3:30 वरां कावंटर ओपन जाता. टिकेट काडयेत. प्लस 3:30 वरां 6 वरांचो टिकेट ओपन आसतलें कावंटर. प्लस ते येवन दानय दिवे. ओके, एक बरी गजाल. कित्याक म्हळ्यार आतां कोणा लागीं टिकेट आपण आमची कोणा तावन टिकेट काडून घेवची या दान खंय करचें म्हणल्यार एक आनी 4 दिसांनी एक निर्धार करचे आनी ते सोदून वेचे त्रासाचें काम जावंक पुरो. पूण तुमी एक भोव सलीस वाट करून दिल्या. म्हळ्यार डायरेक्ट हॉलाक येवचे फादर म्हणल्यार कन्व्हेन्शन सेंटराक येवचे 3:30 तावन 6 वरां म्हणसर कार्य आराम जोड उपरांत अर्द घंटो म्हणसर थंयसर आसतलें ते बॉक्स. इन केस आमी जर तर कॉन्टॅक्टा मेळना फादर मुल्लास कन्व्हेन्शन सेंटरांत पाद्रापाड्या आमी रिक्वेस्ट करन त्या थंय ऑफिस आसा. थंय ऑफिसांत आमी आमच्या संपर्क नंबर करून घेया. थंय आमी कुपन्स दवरूंक आमी अवकाश करून दवरता. आमी ते ऑफिस आहा थंय आमी टिकेट थंयसर टिकेट आसा. सो मागीर आमी एक हें दिता अकावंट नंबर पळय येता डायलिसीस फंडाक अकावंट नंबर ताजे एक स्कॅन कोड नातल्या स्लिप आमी हें दिता पेपर एक ते आमी ते म्हणटा कोणें दिता जाल्यार QR कोड तांचो डायरेक्ट आनी
हें करयत वय तें बरें RTGS करयत वय एक टेक्नॉलॉजी यूज करून म्हळ्यार लोकांक सलीस जावचे बरें दाण दिवच्याक बरी एक आलोचन. आतां आमी कार्याच्या 11च्या हंताक पावता आयल्या. आतां विन्सेंट फाटल्या एक 2-3 हप्त्यांनी कोडेलांत सराग म्हणल्यार बरी संगीत कार्य जाल्लीं आसा आनी व्हड व्हड कार्य जाल्लीं आसात. आतां ह्या शिकल्यांत हे कार्यक्रम 11चे निमाणे. सो तुका हें कांय चॅलेंज म्हणून भोगलें आसा की ताका लागला नेक्स्ट वीक करेज मुसूर न्हय आनी कोणी घरचें नाका ताका एंडींग बरें करून करया लोकांक खुशेन आनी साली दीस बरें करून चेंज चिंतून काडून दी म्हणून आमी केला. बट नो म्हाका अशें बगूं ना. बट म्हजें ल्हानशें रिक्वेस्ट आमच्या क्रिस्तांवांचें ल्हानशें जमत आमी एक कार्य कोणा दिसार आमी कार्य करया. एकाच दिसा 2-3 कार्य जायनातल्या भशेन केल्यार मस्त बरें म्हणून इतलेंच. पूण कितें म्हळ्यार तुजें आतां ह्या सिजनाचें 11चें कार्य आनी लोकांनी कितें म्हळ्यार कितें अशें चिंतना की आमी पोर एका कार्यक्रमाक गेल्या काल एका कार्यक्रमाक गेले तशें चिंतना. कितें म्हळ्यार सगळे कार्यक्रमा वरवीं विभिन्न म्हळ्यार 11च्याल्ल्याक एक आयडिया सेट आसता. एका सेट प्लॅन करपाक टायम मेळटा. सगळ्याचें पळोवन खंय चुकलां आमी समा करता. विभिन्न करचें एक प्रयत्न विन्सेंट फर्नांडीसान केला आसा तें हांव नेना. पूण फादर आतां 11क आमच्या ह्या विक्षकांक कितें कशें तुमी आपोवंक अपेक्षितात? बरें डायलिसीस ह्या कोणेय केदाळांय पिडेस्त जावयेत. आज भलायकी आसल्यार फाल्यां आसा म्हणलें सांगूंक जायना. आज हांव भलायकेंत आसा फाल्यां हांव पिडेस्त. आज एकलो भलायकेंत आसा फाल्यां तो पिडेस्त. तशें आमची जिणी. पूण आमी आमची भलायकी केदाळांय सांबाळूंक जाय आनी सांबाळचें प्रयत्न आमी हर एकल्यान करूंक जाय. आनी भलायकी नातिल्ल्यांक खंडीत जावनी पळय जेजून कशें तांकां पिडेस्तांक गूण केलें तांकां तांची परिस्थिती पळोवन पश्चाताप पावलो. तशेंच जर तर कोणी कॅन्सर वार्डाक या डायलिसीस जावच्या त्या जाग्याक गेल्यार त्या दाळां कळटा. त्या दाळां आमी सक्कड राग मोसोर जगणें हगें मनस्ताप ह्या आस्ती खातीर लढाई जगणें तें पुरा विसरचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका बरी भलायकी म्हणल्या पुरो हांवें वाचल्यार पुरो म्हणलें चिंताप येता. तशेंच त्या पिडेस्तांक पळयतना आमकां एकदम एक सिंपथी न्हय एक एम्पथी खाले म्हणी तांकां करया म्हूण बगता. त्या देखून किडनी डायलिसीस आसलेल्या पेशंटांक आमचो मोठो आदार आमी दिवया. आज न्हय जाल्यार फाल्यां केदाळ म्हणी तुमी तांचो कुमोग तांकां करयेत आनी आमी परवाच्या कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचें आनी वत्तायेचें आपण दिता. कुपान घेया आनी कार्यक्रमाक येया. एका पेशंटाक एक डायलिसिसाक 1000 रुपये दिवन आदार दिया म्हणून तुमचे लागीं विनंती करची. विन्सेंट मोगाची लारा तर्फेन तुजें म्हजें ल्हानशें हंबल रिक्वेस्ट हें कार्य पळोवंक येया. तुमकां कितलें एंटरटेनमेंट करूंक तितलें हांव प्रयत्न करता. एक सुखार नासतना 1000 रुपये खर्च केल्यार वडी तुमच्या एक स्पॉन्सरशीप एका पेशंटाक मेळटा आनी तेंचो ब्लेसिंग पुरो. प्लीज येया सुखार नासतना 5:30 शार्प. टीम डोनेटींग लव. हांव देव बरें करून सांगता. पयले आमच्या दायजी व्हडल्या टिमाक वर्ल्ड टिमाक कितें म्हूण सांगता ताजी एक व्हिडिओ काल इतली व्हायरल जाल्या की म्हाका एक फोन आयली की तांकां दायजी व्हडल्या टिमाक हांव पयलें देव बरें करून सांगता. तशेंच हे मॅट काडल्या फादर मुल्ला सांग आनी विन्सेमा तांकां देव बरें करून सांगता. डोनेटींग लव टीम एक बरें टीम बऱ्या आयोजा खातीर रेडी जाला. तुमी केदाळे आमकां संपर्क करियेत खंयच्याय कार्याक सांगून देव बरें करून सांगता. जें कॉपरेशन डोनेटींग लव टिमाचें कॉपरेशन आनी तांचें टीम वर्क आहा पळय इट इज रियली अमेझींग. म्हाका पळोवन पोर निजवनी एक इतलें बगलें की इतलो लोक आमकां सपोर्ट आसा आनी ह्या टिमांत आसा म्हणलें एक बारीक वगाप म्हाका संतोश दिवंक लागलो. वय टीम डोनेटींग लव म्हळ्यार सडवत ताचे सांद्यांक हांव वळखता. म्हळ्यार सामाजीक काळजी आसचें मनीस ते सामाजीक काय म्हणटा समाजाच्या विशयांत विशेष चिंता पाठवचे कलाकार तांच्या संघटनांत आसात. आतां हांवें तुमचे लागीं लोकां लागीं आपोवण दिवचे पयलें हांवें एक शब्द यूज केल्लो आसा. विन्सेंट फर्नांडीसान कितें तयारी केल्या म्हूण हांव नेणा म्हणून हांवें तो जाय जमेण उसारलो. नेणा कित्याक म्हळ्यार विन्सेंट केन्ना जाल्यार सरप्रायज दिवचो मनीस. हांवें कितेंय तें एजम्पशन करूंक जायना. पयलेंच विन्सेंट म्हळ्यार अशें करता विन्सेंट म्हळ्यार तशें करता म्हण चिंतूंक जायना. विशेष सरप्रायजस विशेष मनोरंजन आनी विशेष तयारेचे एक कार्यक्रम परवा आयतारा 23rd 23 तारखेर आयतारा संजेर जुस्त 5:30 वरार फादर मुल्लार कन्वेन्शन सेंटर हांगासर जावचार आसा.
सर विक्षकांक एक मोगासो उलो ह्या मंचेर तावन हांव दिवंक शेता. बरें एक कार्य, बऱ्या एका उद्देशा खातीर हें कार्य चलचेर आसा. तुमी ह्या कार्याक सांगात दिजे, तुमचो पाठिंबो दिजे आनी तुमी ह्या कार्याक हजर जाल्यात म्हण जाल्यार तें तुमी एका डायलिसीस पेशंटाच्या चिकित्सेक आदार जाल्ले बरी. हें मतीन धरून हें असलें एक मेट काडिल्ल्या फादर मुल्लर्स तशेंच मोगा चिलार आनी टीम डोनेटिंग लाव ह्या तेगाय पंगडाच्या मुखेल्यांक कारभाऱ्यांक आनी सांगाताच्यांक हांव अभिनंदन पटयतां. देव बरें करूं म्हणटा. मुखला दिसांनी सामाजीक काळजी आटावची तुमची असलीच कार्यक्रमां मुखार सावन वचून दी म्हूण आशेतां. इतल्यार हें कार्य हांगासर सोंपोवचो वेळ आयलो. येमच्या सुमारा दुसऱ्या एका विशया सवे परत आमी मेळया. तेदो म्हणसर मोगासो निरंतर मनोरंजन आनी खबऱ्यां खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7. देव बरें करूं. स्टॅनी देव बरें करूं. स्टॅडियम देव बरें करूं. थँक्यू. काल आज आणि फाल्यां